विसाप्रणेवकार मडगांव फातोर्डा खातीरचो लँड यूज प्लॅन स्क्रॅप करचो म्हूण मागणी मडगांव फातोर्डा नागरीक समितीन केल्या. बुधवारा जावपी बसकेंत मंत्र्यान येवन हाचेर स्पश्ट करचें नाजाल्यार मुखार आमचो तेंको पीपल्स अगेन्स्ट पीडीए संघटनेक आसतलो म्हूण म्हायती मडगांव आनी फातोर्डा नागरीक समितीन दिल्या. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक इतल्या लागून पडटा की आमकां दुसरो पर्याय ना की आमकां मागपा की ही SPDA जी आसा ती स्क्रॅप करून उडया म्हणून. कारण पयर आमकां कळ्ळा की म्युनिसिपालिटीन एक लेटर धाडला SPDA सेईंग दॅट आमचे कडेन तें लेटर ना RTIचेर घाला अशें लेटर धाडलां. रिलायबल सोर्सीस सांगता की आमी प्रोसिजर कंप्लीट केलो कावन्सिलरांनी आनी आमचे जे कितें ऑब्जेक्शन जी कितें आसा ती आमी तुमकां धाडून दिता म्हणून. आमी काय खंयच आमी इतली बारीकसाणेन तांचेर नजर दवरून आसात कावन्सिलरांचेर की हातूंत अफरातफर जावची न्ही, डिटेल करेक्ट पोजिशन ते प्लॅनाचेर येवचें म्हणून आमी नजर दवरून आसा. तर आमकां खंयच दिश्टी पडलें ना की ग्रावंडाचेर खंयचोय कावन्सिलर गेलो असो म्हणून. आनी आमकां तर खंयचोच ऑफिसर दिश्टी पडना ग्रावंड रियल्टी करपाक तो त्या कावन्सिलरा बरोबर गेलो म्हणून. सो हातूंत प्रश्न कितें आसा, ही गडबड घालून ही मॅटर हरी अप करून तुमी मडगांव आनी आमचे फातोर्डा शहराची वाट लायतले अशें आमकां दिसता. सो आमी असो डिमांड केला की ही जी पळय लँड यूज प्लॅन आसा तो स्क्रॅप करून उडोवचो असो म्हणून आमी काल मेंबर सेक्रेटरीक पर्सनली मेळून डिमांड केला. दुसरी गोश्ट सांगपाक सोदता म्हणल्यार की आमी मेंबर सेक्रेटरी चेअरपर्सन ती रेणुका सिल्वा आनी अशोक डिकोस्टा तिग जाणांचेर आमी विजिलन्साक कंप्लेन केल्या की पयशांचो अफरातफर केले म्हणून. पयलीं म्हण ती प्लॅन काडपाक 17 लाख ताका दिल्या अशोक डिकोस्टा आनी आज मेरेन ODP आनी हे कॉम्प्रिहेन्सीव डेव्हलप आमचो लँड यूज प्लॅन करपाक जवळ जवळ 35 लाखाचो खर्च दाखयला. हो 35 लाखाचो खर्च खंय आसा आनी कसो आसा हे आमी तांकां मेळून डायरेक्टर ऑफ विजिलन्साक सांगिल्लें आसा आनी आमी तांच्या हाका रावतात जे पळय तांची कारवाय आसा ती कारवाय जावपाक रावतात. अगेन्स्ट PDA वी मे जॉइन देम, वी मे टेक their help if the minister fails to take action on tomorrow's meeting about HGPDA. What is the action? He has to direct them to do it in deep. Tomorrow they are having a protest. No, that's what. Immediate demand is to prepare it afresh. Immediate demand is he should take. No. Scrapping is scrap. Tane question vitala scrapping. No. What you all want? See. What you all asking? See. Different people. Different. It's basically we have. We are giving time. You See, come what is going on? have a discussion. Because you have to go according to the letter. नाही we you see time given म्हणल्यार कितें आसा तुमकां खरें सांगपाक म्हणल्यार we don't want to waste the public funds which they have already made. So even then the letter is given to you saying that to scrap the PDA with our demand stands. But again if the minister is seriously interested बाबा नाका तुमी स्क्रॅप करपाक मागनाका पूण डिटेल वता म्हणून जाल्यार आमकां कांय ऑब्जेक्शन ना. पूण तो जर एडमंट रावतलो की आपण फटाफट करतलो म्हणून ना we want to scrap the PDA. We want to scrap the PDA. कित्याक तांची इंटेंशन no we want to scrap the PDA simply because तांचे इंटेंशन आशिल्ले जाल्यार लास्ट टायम आमी तांकां चान्स दिलो तेन्नाच ते करतले आशिल्ले. सो आमकां बी खूब टायम तातूंत भितर घालून लोकांचो टायम पेड्यार करपाक ना, लोकांचे पयशे पेड्यार करपाक ना.